What you mean by fertility? फर्टिलिटी हो सामको असो सब्जेक्ट आसा जो आमच्या काळजाक खूब तेंकून आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी वी ग्रू अप इन द वर्ल्ड वेर कॉन्ट्रसेप्शन हें मोठें इम्पॉर्टंट आशिल्लें की पॉप्युलेशन इंडियेचें खूब जालां अशी एक स्टोरी अशी एक नॅरेटीव म्हणटा आमी तो आशिल्लो. आमी जशे मेडिकल स्कुलान गेले कॉन्ट्रसेप्शन वॉज व्हेरी मच रायट इन फ्रंट एंड सेंटर म्हणटा तशें आशिल्लें. बरोबर. आता परिस्थिती थोडी बदललेली आसा की द वर्ल्ड हॅज कम टू अ पॉयंट वेर डिपॉप्युलेशन इज अ रियल रिस्क. म्हणजे पॉप्युलेशन आता अशें जालां की इट इज कमिंग टू स्टेबिलिटी आनी प्रेडिक्शन्स जर पळयत तुवें ट्रेंड्स जर पळयत जाल्यार इट कॅन बी क्वायट स्टार्क. हांव मुद्दम आज पळयतालो आय जस्ट वया टॉकाक तुवें आपयल्यान हांव चॅक केलें की गोंयची फर्टिलिटी रेट कितें. आता फर्टिलिटी म्हणजे कितें एबिलिटी टू हॅव चिल्ड्रन ऑर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पीपल अ कपल आर हॅविंग. जर तर ते पळयत जाल्यार गोंयची फर्टिलिटी रेट 1.3 आसा. आता 1.3 एज ऑफ इम्पॉर्टन्स कितें की 2.1 आसली जाल्यार आमी पॉप्युलेशन रिप्लेस करूं शकता. म्हणजे तेच पॉप्युलेशन जर आमी स्टेबल दवरतले जाल्यार वी नीड अ फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 आनी आमची आसा ती 1.3. नाव दीस डिफरन्स इज मॅसीव आनी हाजेर थोडो विचार करचो पडटलो आनी हाजेरूय विचार करचो पडटलो की कित्या खातीर आमी वी आर नॉट हॅविंग चिल्ड्रन आनी इज देर अ गॅप इन नॉलेज की कितें बाबा कशें आमी प्लॅनिंग करचें लायफ. बिकॉज भुरगीं आसप हें सगळ्यांक जाय अशें आमकां दिसता. पूण देर आर लॉट ऑफ फॅक्टर्स डेमोग्राफीक म्हणजे जनरल पॉप्युलेशनान जें जाता आनी बायोलॉजिकल म्हणजे आमच्या बायोलॉजीन म्हणजे आमच्या जिवितान आमच्या सेल्युलर लेवल ताजेर जातात ते हाका इम्पॅक्ट जातात. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी एड्रेस दीस क्वेश्चन आनी गोंयच्या कॉन्टेक्स्टान व्हेरी इम्पॉर्टंट. इवन इट इज लोवर दॅन ऑस्ट्रेलिया. इट इज लोवर दॅन ऑस्ट्रेलिया. सो हांव आतां लास्ट 25 वर्सां ऑस्ट्रेलियेक काम करता आनी ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लिडींग लायट्स इन IVF म्हणजे फर्टिलिटी ट्रिटमेंट एंड आय बीन लिडींग द क्लिनीक इन माय टावन. पूण हांगा पळयत जाल्यार द फर्टिलिटी रेट इज इवन लोवर दॅन ऑस्ट्रेलिया. इट केम अ लिटल बीट एज अ सरप्रायज. आय हॅड एन इन्क्लिंग बट इट केम एज अ सरप्रायज टू बी ऑनेस्ट.